समेस्तांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. द फेथफुली क्रिश्चन रायझींग कम्युनिटी ह्या चॅनलाचेर उलोवपाक म्हाका सोयेक दिलो देखून हांव काळजांत वेलकम म्हाका दिन वाचता. आयज हांव विशय घेता तो म्हणल्यार भावाट आनी कन्यो वो देवसांव आनी जिवीत. खरेंच आमच्या जिवितांत तर आमी पळयत जाल्यार हे दोनी भाग खरें म्हणल्यार एकूच भाग, पूण आमी ते कुशीन कुशीन कोत्ता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हे दोनी भाग आमच्यान कुशीन कुशीन करूंक जायना. जिवीत आनी देवसांव, भावाट आनी कन्यो बरोबर वचूंक जाय. आनी हाची सुरवात करूंक हांव वोंपार घेतलो आसलो गिरेस्त मनीस आनी लाजार. हे गिरेस्त मनीस आनी लाजाराची वोंपार आमी जायते फावटी आयकल्या. हांव ती परतून वाचिना, पूण कितें वायट केल्लें काय त्या गिरेस्त मनशान लाजाराक, जाचे पासत तो इफेन्नान गेलो आनी स्वर्गार वचूंक ना. उतरांनी कांय वायट करूंक ना, ताणें ताका गाळी मारूंक ना, ना म्हणून ताचेर थिपी मारूंक ना, ना म्हणून ताचेर खोंट मारूंक ना, ना म्हणून हात उखलूंक ना. म्हणटच कांयच वायट ह्या गिरेस्त मनशान लाजाराक करूंक ना. तरी पूण तो इफेन्नान गेलो. नाचें कारण कितें काय? कित्याक कितें बरें करपाचें आसलो तें चुकलो तो, आनी हाचे पासत तो स्वर्गार वेचे परस तो इफेन्नान गेलो. पळय भाव भयणानो, आमी म्हणटले आमी तितलें कांय वायट करूं ना, आमी कोणाक जिवेशी मारूंक ना, पूण आमी जायते फावट बरें करपाक चुकता. आमी म्हणटले आमी जायते देवसांव केलां. कितले फावटी थोडी हांन दिसा दिसपट्टी मिसाक वेतात, आमी नोवेनां करता. आतां भाग्योन फ्रांसीस शावेराची नोवेनां सुरू जातली. फाटींच आमी पादाग्नेलाची नोवेनांक गेल्या. मागीर आमी सांकवाळे वेतेल्या भाग्योन जुजेबादाच्या नोवेनाक. आनी अशे तरेन जायतो लोक आसा तो सगल्या नोवेनांक पासून भोंवता. जायती आमचे देवसांव बरें दिसता, पूण देवसांव आनी जिवीत बरोबर वेता काय? आनी हाचे विशीं भाग्योन जाकोब कितें म्हणटा काय? उतरां आनी कन्यो. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणानो, हाचो तुमी उगडास धरात. आयकूंक सुडसुडीत, पूण उलोवंक आनी राग धरूंक उशीर जावंक जाय. कित्याक देवा मुखार जें कितें प्रमाणीक तें मनशाचो राग करूंक शकना. हाचे उपरांत जाकोबाचे दुसऱ्या वेसोरान आमकां मेळटा, म्हज्या भावा भयणानो, म्हाका भावाट आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कन्यांनी तो आपलो भावाट दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावाट ताका तारण दिवंक शकता. एक भाव वो भयण विंगडी भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना, आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. संवस्थायेन वचात, गोरमे कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जिवात, पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावाट्टा विशीं अशें घडटा. कन्यो नात जाल्यार भावाट मेलोलो. पळय, म्हणटात भावाट आनी कन्यो बरोबर वचूंक जाय. नाल्यार परतून जाकोबूच म्हणटलो आमी आरशान तोंड पळयल्या मनशा भाशेन. आरशान तोंड पळयल्या उपरांत आमी तें सारकें करता, पूण जरी तर हांव तें सारकें करिना जाल्यार कित्याक उपकारत? म्हणटच भाव भयणानो, भावाट आनी कन्यो, देवसांव आनी जिवीत बरोबर वचून दी. म्हणच्या निमाणे जोडटे दिसा आमकां देव विचारता, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव विंगडो आसून तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. म्हणटच ह्यो काकुतीच्यो कन्यो आमी आमच्या जिवितांत कोत्ता काय? वो फकत देवसांव केलें म्हणटच आमकां दिसता आमी भाग्यवान जालीं म्हणून. देवान सगल्यांक, न्हयच फकत पाद्री माद्रींक, पूण आमकां सगल्यांक भाग्यवान जावंक आपयना. काजारी जावं, आंकवार जावं, कोणूय सगल्यांकूच आमकां भाग्यवान जावंक आपयला. म्हणल्यार आमकां सगल्यांक जेजू स्वर्गार व्हरूंक आयला. आपल्या कश्टा मोन्ना आनी पुनर्जिवतपणा वरवीं जेजून आमकां स्वर्गीचीं दारां उगडल्यात, पूण तातूंत वेचें ना तें आमचेर धरलेलें आसा. म्हणटच आमी तर बऱ्यो कन्यो कोत्तेल्या जाल्यार जेजू आमकां जरूर स्वर्गार व्हरतलो. आनी ते पासत भाव भयणानो, वय देवसांव करता, मिसाक वेता, मीस जावन आसा जोर आमच्या जिविताची. जंय हे जोरींतलें जेजूच आमच्या काळजान येता आनी ह्यो बऱ्यो कन्यो करूंक आमकां फरमायता. पूण जरी तर हांव मिसाक गेलो, हात जोडून हांवें बरें रावता, दोळे धांपता, दिमी घालता, पूण ह्याच हातेंनी वचोन हांवें कोणाचेर थापट मारलें, ह्याच हातेंनी हांवें तर कोणाक आदार करूंक ना, कित्याक उपकारत? दिमी घालून हांव देवा लागीं मागता, बोगसणें मागता, पूण भायर गेलो म्हणटच हांव बोगसणें दिना जाल्यार कसलो फायदो काय? म्हणटच भाव भयणानो, जिवीत आनी उतरां, देवसांव आनी जिवीत बरोबर वचोनी, उतरां आनी कन्यो बरोबर वचोनी. म्हणटच जेन्ना आमी अशें करतले देव जरूर आमकां स्वर्गार व्हरतलो. म्हणटच
उगडास दवरया सदांच. आमी जाणा वता मरण केन्ना कोणाचेर येता तें सांगूंक जायना आनी त्या पासून सदांच तयार रावंक जाय. जेन्ना बऱ्यो कन्यो घेवन रावतलो तेन्ना म्हाका भिरांत आसची ना. देवान म्हाका आयज रातीकूच पासून आपयलो जाल्यार ताका स्वर्गार वतलो. पूण जरी तर हांव बऱ्यो कन्यो घेवन ना जाल्यार म्हाका भिरांत येतली. आरे आयज मेलो जाल्यार कितें जातलें काय. म्हणटच वय मिसाक वचुया, देवसांव करुया, पूण तेच बरोबर म्हज्या पेल्याक हांवें मोग दिवंक जाय. देवान एकूच आज्ञा दिल्या, बागेवन जावपाक व्हडली ओचोरी आनी मिलागिरी करपाची गरज ना. बागेवन जावपाक एकूच आज्ञा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात अशें जेजून सांगलां. एकूच आज्ञा, हीच तर आज्ञा आमकां पाळूंक जायना नाल्यार कसलो क्रिस्तांव गाया. म्हणटच जें जेजून सांगलां तें आमी जिवितान पाळुया आनी एक दीस जेन्ना देव आमकां आपयतलो तेन्ना स्वर्गार वचूंक आमकां सोंपें जातलें. देव बरें करूं.